नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयची मुख्य खबरो. माजाळी आणि अनमोड चेकपोस्टावर कडक बंदोबस्त, कठीण क्रम ह्या अधिकाऱ्याली सूचना. राज्यात कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन लसिकेच्या वापराबद्दल आरोग्यमंत्र्यांनी सूचना. INS विक्रमादित्य बोटीक लागलो उजो. कारवार मेडिकल कॉलेजात 2 ऑक्सिजन तयारिका घटकाक राज्य सरकाराने मंजुरी. शासकीय रुपाली नाईक. कोविड संक्रमित महिलेली यशस्वी प्रसूती, बाळ बाळंतीण सुरक्षित. कोरोना संक्रमितालो आकडो उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासन माध्यमाक लिपयत काय किदे. आत पळया सविस्तर खबरो. माजाळी आणि अनमोड चेकपोस्टावर कडक बंदोबस्त, कठीण क्रम या अधिकाऱ्याली सूचना. कारवार. राज्यात कोविड नियंत्रणाच्या व्यवस्थे लागून 10 मे ते 24 मे पर्यंत संपूर्ण कर्नाटक लॉकडाऊन घोषित केल्या कारणान माजाळी चेकपोस्टाचेर आंतरराज्य सीमा भागात कठीण नियम लागू केलात. या संदर्भात माजाळी चेकपोस्टार आवश्यक बाबतीत क्रम घेवचे दृष्टीन संबंधित अधिकाऱ्यान शनिवाराक भेट दिवन परिशोधना केली. जायती सिद्धता पळयली अशें तहसीलदार आरवी कट्टे यांनी सांगले. सध्या आता आशिल्ले नियम उरतलेच जाल्यार अनावश्यक संचार करतल्याक संपूर्ण निर्बंध. गोंया राज्यात काम करतल्यांक गोंयांतच वास्तवीक करचे हे योग्य. माजाळी आणि अनमोड राज्याची सीमा पार करतना पयलींच्या प्रमाणे हाताक शिक मारचो विचार सरकार करता. हेजे बद्दल आयतवाराक मार्गसूचीत स्पष्ट माहिती प्रकट करतले अशें जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी शिवप्रकाश देवराजो हेमी प्रसार माध्यमाक सांगले. गोवा आणि इतर राज्यात आशिल्ले शेकडो लोक जिल्ह्यात परत येले. माजाळी चेकपोस्टार तेमकां आणि तेमगेल कागदपत्र तपासून सीमा पार करूंक परवानगी दिली. या वेळार उपविभागाधिकारी विद्याश्री चंद्रगी, तहसीलदार आरवी कट्टी, DYSP अरविंद कलगुजी तसेच इतर अधिकारी हजर आशिल्ले. INS विक्रमादित्य बोटीक लागलो उदो. कारवार. भारतीय नौकासेनेचे युद्ध विमान INS विक्रमादित्य बोटीक उदो लागलो. शनिवार दिवस सकाळी ही घटना घडली. जाल्यार नाविकान उदो नेवच्याक यश मेळयलें. ह्या घटनेत कोणाक बी हानी जावं ना आनी बोटीक बी कसली गंभीर हानी जावं ना अशें बोटीचे जनसंपर्क अधिकारी अजय कुमार हेमी सांगले. विक्रमादित्य बोटीक उदो लागिलो ही पयलीच वेळ न्ही. 2019 सालांत एप्रिलांत बोटीक उदो लागिलो तेन्ना एक अधिकाऱ्याले मरण जाल्लें. कारवार मेडिकल कॉलेजात 2 ऑक्सिजन तयारिका घटकाक राज्य सरकाराची मंजुरी. शासकीय रुपाली नाईक. कारवार. कारवारच्या वैद्यकीय विज्ञान संस्थेक 2 ऑक्सिजन तयारिका घटक सरकारान मंजूर केलात. येवच्या 2 ते 3 आठवड्या भितर तेजे काम सुरू जातले अशें कारवार अंकोला क्षेत्राचे शासकीय रुपाली नाईक हेमी सांगले. 6 किलो लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट तशेंच 390 LPM लिटर पर मिनिट मेडिकल ऑक्सिजन जनरेटर प्लांट कोविड वार्डाक ICU घटकाक मंजूर जाला. ह्या दोन्ही घटकाचो 3 वरां भितर ऑक्सिजन उत्पादन सुरू जातलो. हे दोन्ही घटक सुरू जाले नंतर भविष्यात ऑक्सिजनचो पुरवठो कमी पडना अशें तेमी सांगले. ह्या ऑक्सिजन घटकाक मंजुरी दिल्ल्या मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, आरोग्य मंत्री डॉ. सुधाकर आणि उस्तुवारी मंत्री शिवराम हेब्बार हेमकां शासकीन धन्यवाद दिले. कोविड संक्रमित महिलेली यशस्वी प्रसूती, बाळ बाळंतीण सुरक्षित. भटकळ सरकारी रुग्णालयात कोरोना संक्रमित महिलेली यशस्वी प्रसूती केली घटना घडली. हय, कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलेक भटकळ तालुका रुग्णालयाच्या डॉक्टरान यशस्वी शस्त्रचिकित्सा केली. आवय आणि बाळचे रुग्णालयात सुरक्षित आसात. भटकळ शहराची चौथेनी निवासी गर्भवती महिलेक तपासणी केली तेन्ना कोरोना पॉझिटिव्ह दिसून आयले. गर्भवती महिलेली परिस्थिती गंभीर आशिल्ली. शस्त्रचिकित्सा करून प्रसूती करचे अनिवार्य आसा अशें दिसून आयल्यानंतर डॉक्टर शम्स नूर हेमी बायलेली यशस्वी शस्त्रचिकित्सा केली. डॉक्टर सविता कामत हेमी बायलेक बेहोश जावचे इंजेक्शन दिवन सावध पाऊल उचलले. यशस्वी शस्त्रचिकित्सेनंतर महिलेन एक चेडवाक जन्म दिले. आता आवय आणि बाळचे सुरक्षित आसात. राज्यात कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन लसिकेच्या वापराबद्दल आरोग्य मंत्र्यांनी सूचना. कारवार. राज्यात लभ्य असलेल्या कोरोना लसिका वापरासंबंधात आरोग्य मंत्री के. सुधाकर यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
आता लभ्य आशिल्ल्या कोविशिल्ड लसिकेतले 70% लसिका 45 वर्सां वयल्या ज्या कोणाक दुसरे डोस दिवचे बाकी आसात तेमकां आद्यते प्रमाणे हो डोस दितले। तशेंच बाकीचे 30% कोविशिल्ड लसिका 45 वर्सां वयल्याक पयलो डोस दिवंक उपयोग करतले अशी माहिती दिला। कोव्हॅक्सिन लसिका दुसरे डोस बाकी आशिल्ल्याक 45 वर्सां वयल्याक मात्र ही लसिका दितले अशें तेमी स्पश्ट केलां। कोरोना संक्रमितांचो आंकडो उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासन लिपयत काय कितें? कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना प्रकरणांची संख्या दिसान दीस वाडते आसात। 700 ते 1000 पावलात जाल्यार जिल्हा आरोग्य बुलेटिनात आणि राज्य आरोग्य बुलेटिनात खबरीत आंकड्याचो खूप अंतर दिसून येता। गेल्या 3 दिवसां पयले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एक दिसात कोविड संक्रमणात 15 लोक मरण पावले अशी खबर राज्य बुलेटिनात प्रसार जाल्ली। दुसऱ्या दिसाक जिल्हा उस्तुवारी सचिव हेब्बार हेमी प्रसार माध्यमांत विचारल्या प्रश्नाक उत्तर दितना सांगले की राज्य बुलेटिनात दिल्ली माहिती चुकीची आसा म्हूण। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सध्या कोरोना संक्रमणाची संख्या 1000 लागीं पावला तरी जिल्हा प्रशासन ही माहिती प्रसार माध्यमांक पुरवची ना अशें कळयलां। काणकोण गोंयांत फाल्यांच्यान 15 दिवस संचारबंदी। कोरोनाचो वाडतो प्रभाव थांबोवसाठी आयतारच्यान 15 दिवस संचारबंदी लागू केल्ल्यान नागरिकांनी आज सकाळी खरेदी करचेसाठी काणकोण बाजारात एकच गर्दी केली। बागायतदार भवन, पै खोत एंटरप्राइजेस, वल्लभ पै आणि पवन स्टोअर्सामध्ये खरेदीसाठी ग्राहकांनी एकच गर्दी उसळली। चावडी वयल्या मासळी मार्केटा भायर बसून आज काही तळपणांच्या मासळी विक्रेत्यान मासळी विक्री केली। पावसाळो लागीं येयल्यान आज प्लास्टिक खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी प्लास्टिक दुकानासमोर एकच गर्दी केली। काणकोण तालुक्यात शनिवार दिवस 79 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी। आतापर्यंत काणकोण तालुक्यात 22 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा। अजूनही 604 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात। काणकोण तालुक्यात वाढत्या कोरोना रुग्णामुळे 13 कडे कंटेनमेंट झोन जाहीर केला। या भागातल्या नागरिकांक जीवनावश्यक वस्तूंच्या मालाचो पुरवठा करतकडे काणकोण उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडच्यान लक्ष दिते आसात अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी उदय प्रभू देसाई हेमी दिली। नमस्कार। गोवा बागायतदार खरेदी विक्री संस्थेचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव नरेंद्र सावयकार सगळ्यांकडे विनवणी करता की गोंय सरकारान काल 15 दिसां खातीर कर्फ्यू जाहीर केला। पूण त्याच बरोबर सांगता आसतना भौमानी मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केला की सगळी ग्रोसरी जी दुकानां आसात ही दनपारां 1 पर्यंत उक्ती आसतली आणि ही 1 पर्यंत सगळ्या 15 दीस उक्ती आसतली अशें त्यांनी सांगलां। आयज म्हणजे 8 तारखेर सांज मेरेन ह्याच्या संबंधातली सगळी SOP जी आसा ती येतली आणि तातूंतल्यान सगळ्यो गजाली स्पश्ट जातल्यो। पूण हांव ह्या निमतान सगळ्यां कडेन मागता की आमी सगळ्यांनीच हें लक्षांत दवरपाक जाय की जर ग्रोसरी विकपी दुकानां जर 1 पर्यंत उक्ती आसतली जाल्यार आयज गर्दी करपाची गरज ना। गोवा बागायतदार संस्था जी आसा, आमची बाजार जे आसात, आमची सुपरमार्केट्स जी आसात ही त्या ग्रोसरी विकता आणि ताका लागून सरकाराच्या ह्या सांगण्या प्रमाण आमची दुकानां जी आसात, सुपरमार्केट जी आसात ती दनपारां 1 पर्यंत 15 दीस आणि मुखार चालूच आसतली। ताका लागून लोकांनी कृपा करून गर्दी करची न्ही। व्हडल्यो लायनी लावन क्यू करून बाजारा भितर वचपा खातीर खरेदी करपा खातीर गर्दी करची न्ही। कारण ही जर दुकानां मुखार उक्ती आसतली आमचे कडेन भरपूर माल आसा, सगळ्यांक उपलब्ध आसा आणि आमची सेवा करपी आमचे सेवक वर्ग जे आसात जे गांवांतल्यान येतात, आपली सेवा दितात आणि तुमकां बऱ्या पद्दतीचो माल दिवपाचो आमचो जो प्रयत्न आसा तातूंत तुमचें तितलेंच सहकार्य म्हत्वाचें आसा। आणि म्हणून ह्या निमतान तुमच्या सगळ्या लागीं मागता की आपल्या भलायकेची काळजी खातीर, जनतेच्या भलायकेच्या काळजी खातीर, आमच्या संस्थेच्या सेवकांच्या भलायकेच्या काळजी खातीर तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करचे आणि आमचे जे टायमिंग्स आसात त्या टायमिंगा प्रमाण, आमचे जे वेळ आसात त्या वेळे प्रमाण आमचे जे बाजार आसात जे उक्ते आसतले, चालू आसतले त्या प्रमाण तुम्ही तुमचे सहकार्य करचें। कृपा करून गर्दी करची न्ही, कृपा करून लायनीन उबे रावन आपल्याक त्रास करून घेवचो न्ही। सगळ्यांक माल दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा, सगळ्यां पर्यंत पावतलो, योग्य दरान दिवपाचो प्रयत्न आसा तोय जातलो आणि तुम्ही सगळ्यांनी हातून तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य हे मोलाचें आसा, हे सगळ्यांनी दिवचें अशें तुमचे सगळ्या कडेन नमळायेन मागणी करता। देव बरें करूं।
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.